प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, परत तुमकां उरतो स्वागत ह्या सकाळच्या आमच्या वत्या शिकवणेक. देवाच्या आदारांत आमी जियेत आसतना, देवाच्या आदारांत आमी भरता आसतना देवच आमकां हर एक बरेंपण दिता आनी त्या प्रमाणे तो आमकां जियोवंक शिकयता. सोमेच्या वरत्या आदारान आमी जियेत आसतना कांयच उणें आमकां ना. पूण मोगाचे भावन आनी भयणीनो, कितें आमी पळयता गे म्हळ्यार जायत्या लोकांक ते उणेपण बघता, त्या देखून आमचे थंय जायते पुरपुरे. आनी ते पुरपुरे कित्याक येतात? कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवनांत आमी संतुश्ट ना. आमचो मनोभाव आमी बऱ्या तरान उपयोग करिनातल्या देखून कितें जाता, आमच्या जिवनांत जायते फावटी उणेपण आमकां बगता. पूण तें उणेपण बगूंक कारण कितें गे म्हळ्यार आमकां आसली ती आशा. जायते आशा आमचे थंय आसात आनी हे संपूर्ण जायनातल्या वेळार कितें जाता, आमी पुरपुरता. तुमकां कळीत आसा कितलेशे फावटी आज सकाळींच हे व्यक्ती जायती पुरपुरताली, त्या वेळार हांवें म्हणलें कितें उणें जालां? उणें कांय ना म्हणालें, पूण थोड्यांक पुरपुरची एक संवय जावन गेल्या. कंप्लेन करचें, तें ना हें ना म्हणल्यार एक संवय जावन गेल्या. दे आर नॉट सॅटिस्फायड वीथ वॉट एवर दे हॅव. आनी अशें आसतना आमी एक संवय करून घेतल्या. दुसऱ्यांक हेरांचें पळोवन आमचें थंय तें ना म्हणून आमी थोडे फावटी चिंता. त्या देखून आमी पुरपुरचें ह्या देवा वयर रागार जावचें. म्हाका तें तुवें दिवनाय, ताका तें दिलाय, ताका बरी तालेंतां दिलाय, ताका बरी ग्रेसगाय दिलाय, ताका बरेंपण तुवें दिलाय, बरी भलायकी ताका दिलाय, तो बरो आसा, पूण म्हाका तें दिवना म्हणल्यार एक टायपाचे पुरपुरे. तिसरे पुरपुरे जावन आसात आमच्या जिवनांत आमी आमचे इतल्या की बगची ती इराराय. आमचे थंय एक तरेची इराराय आसा, त्या देखून आमी कितें जाता, आमी कुशेन नाव, संतोशान नाव, तर आमी पुरपुरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया आनी हालेलुया. पूण सोमेच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार सोमी केदाळे पुरपुरलाय, सोमी केदनाच पुरपुरलो ना. ताणें कितें केलें, आपलें जिवन तो जियेत आसतना सगळ्यांक ताच्या वर्त्या जिवनांत घेतलें. सोम्या लागीं आयिल्लो कोण एकलो संतुश्ट जायनासतना पाटी गेल्लो ना. सोम्यान ताका आपडलें, थोड्यांक दिश्टीन पळयलें, थोड्यां कडेन तो उलयलो एकच शब्द. म्हळ्यार सोम्याच्या सगळें जिवितांत जें कितें बरें करूंक आसलें तें ताणें बऱ्या तरान हेरांक केलें. त्या खातीर आकुडलेलो हाताचो मनीस सिनागोगान बसून आसलो आनी सिनागोगान बसून तो मागोंक आयिल्लो. आनी जेजूत त्या सिनागोगा पावलो आनी सिनागोगान तो पावल्ल्या क्षण जेजून ताका पळयलें आनी त्या आकुडलेल्या हाताच्या मनशा म्हणा लागलो, तुजो हात मुखार हाड. आकुडलेल्या हाताच्या मनशान चिंतेत आसलें, वो कोण म्हाका सांगोंक, पूण ना, त्या सोम्यान सांगल्या उतराचेर त्याच घडये ताणें बरोस धरलो. सोम्यान ताका येदोळूस निर्धार करून जाल्लो, तो ताका आपडटालो आनी तो गूण जातालो. आनी त्या वेळार ताणें ताचो आकुडलेलो हात असो मोठो धरनासलो, एकसण मुखार व्हेलो आनी तो गूण जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया आनी हालेलुया. सोम्या थंय कोण तो बरोवचो दवरनासा, सोमी ताच्या योजनांत ताका भागीदार करता. त्या देखून जायते जाण सोम्याच्या त्या महायोजनांत ते गूण जायचे म्हणून येदोळसाच्या योजनांत आसले आनी त्या देखून ते गूण जाले. गूण जाल्ले उपरांत कोणीय एकलो पुरपुरसो या कोणें एकले कंप्लेन करचें आमी पळोवना. सांग पुरो 10 कोडकार गूण जाल्ले, तातूंत एकलो पाटी आयलो, 9 जावन गेले. मागीर सदांच इतलो उरतो संतोशलो गा, पूण गूण जाल्यात ताणें पाटी येवच्या विशयान चिंतूंक येना. थोडे फावटी आमच्यान तशें जाता न्हय. आमच्या जिवनांत जायते मेळ्ळे क्षण आमी कितें करता, मागीर आमी देवा कडेन मागोवंक विसरता. एक निदर्शन तुमकां दिता. एका भुरग्या कितें आमी मागोन आसले, ताका एक परिक्षा बरोवंक आसली आनी तो भुरगो परिक्षा बरोवंक गेलो. मागलें ताच्या खातीर, ताचे विनंती करून मागा. आनी मागिल्ले उपरांत हो भुरगो गेलो, परिक्षा ताणें बरयली. परिक्षा पाटी आयिल्ले उपरांत ताणें म्हाका फोन केलें आनी म्हणा लागली, फादर तुमी मागचें कंटिन्यू करा. हांवें एक जस्ट विचारलें केदाळ म्हणून सर, ताचे रिजल्ट येवच्या म्हणून सर. जाल्यार हांवें तिका इमिडिएटली सांगलें, रिजल्ट येवचें म्हणून सर मागचें तें सेल्फीश जावन आसा. जायते आमचे थोडे फावटी तशें न्ही गे. आमच्या जिवनांत आमी पळयता कितले फावटी जायते जाण हांव 100 वर्सां डिवायन मर्सी रेट्रीट सेंटरांत
डिरेक्टर जावन आसा पळयलें जावन कितलेशे मनीस पयले आयले मागीर ते नांतच नांत. जायते जाणांक बरें जाल्लें तांणी सांगिल्लें आसा, पूण बरें जावन सांगिल्ले उपरांत ते मनीस खंय गेल्यात की देवाक गोत. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाक मागीर ती गरज एक पडना. त्या देखून आमी चड जावन कितें करता म्हळ्यार आमची गरज जावचे म्हणून मात्र देवाक यूज करून घेता ना. जेजून आपडलेले मनशां जेजू म्हणा लागलो वच बरो जालाय तूं गूण जालाय तुवें आनी गूण जाल्ल्या उपरांत देवाक आर्गां दी देवाचो उपकार बावड देवाक खाणीक भेटय वच आनी त्याच इगर्जेंत सिनागोगांत वचून तुजी खाणीक भेटय म्हणा लागलो. कित्याक म्हळ्यार आमी गूण जाल्याव आमची कामां जालीं तेंच आमचें सगळें सांबोना मोगाचें न्हू. कित्याक जेजून खंयचेंय करता आसतना ते पाटी येतात म्हणल्या खातीर करुना तांचें जिवन बरें जावं दी. बरें जाल्ले उपरांत आनीक चड वर्त्या मापान ती देवाक आर्गां दिताली म्हणल्या खातीर ताणें तें केल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता कितें केलें जेजून तांकां बरेंपण दिलें तांची भलायकी बरी केली. भलायकी बरी केल्या उपरांत आनीक चड वर्त्या मापान ताणें देवाक आर्गां दिवंक जाय. हें एक आमी आमच्या जिवनांत शिकोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जायते त्या दाळा उपरांत हांवें त्या भुरग्याक हांवें म्हळें हळे मागचें घाली ताचे रिजल्ट येवच्या म्हणसर न्ही मागीर मागय मस्त बऱ्या तरान ताणें बरो जावंक चाक ताका बरें ताका एक सीट मेळ्ळीच म्हूण चिंत्या ती सीट मेळोन ताणें शिकोवंक आसा. ती शिकोवन ताका बऱ्या तरान मेळच्या खातीर आमी मागचें जावन आसा. आनी ती म्हणाल वय फादर तें खंडीत जावन मागचें. त्या देखून मागणें फकत गरज जावच्या म्हणसर मात न्हय मागीर आमी मुखारसून वचोंक आसा. गरज आमची जावना तर आमी पुरपुरचें न्हय देवा वयर रागार जावचें न्हय देवा वयर अपराध माणसो न्हय ह्या वयर अपराध माणसो न्हय मागणें कंटिन्युअस आमी आनीक चड तरान मुखारसून व्हरचें. ताप येयलो जाल्यार आमी दाक्त्यार लागीं धांवता इमिडिएटली. दाक्त्यार म्हणटा 100 डिग्री 100 डिग्रीक जाय जाल्यार टॅबलेट चोयता. 102 103 104 गेलो जाल्यार ताका डोज इन्क्रीज करता. कित्याक म्हळ्यार हायर द फिवर हायर द डोज. ते डोज इन्क्रीज केल्ल्या उपरांत कितें जाता ते डोज तो इन्क्रीज करता आनी इन्क्रीज केल्ल्या उपरांत थंय तापाक जाय जाल्ल्या प्रमाणे तो रावोवच्या खातीर ताजो डोज चड जावन आसा. आमी आमकां जिवनांत मेळना म्हणून आमी पुरपुरच्या बदलाक आमचें मागणें आनीक चड वर्त्या मापान आमी गुंडाय करूंक जाय. त्या देखून कितें जालें सांगचें आसा आत्मिकतेन आमची वाडावळ जावच्याक. आत्मिकतेन वाडावळ जातना ऑटोमॅटिकली उरले सगळी वाडावळ देवूच पळोवन घेता. सामान्य रितीन चिंतचें जाल्यार ह्या भुरग्यान एग्जाम बरयली ह्या भुरग्याची एग्जाम जाली रिजल्ट आयलें पॉजिटीव रिजल्ट आयलें ताका सिलेक्ट जालो ताचे उपरांत तो गेलो आमी ताचे खातीर मागता. एक जालो रिजल्ट आयिल्ल्यान तो सिलेक्ट जावना म्हण चिंत्या परत ताणें प्रयत्न करचे. एकच सिलेक्शनांत सिलेक्ट जायचें म्हणून जाल्यार कितले जाण एग्जाम बरयतात एकलो बरयता येतो हजार कडल्यान लोक बरयता तांचो एकलो जिको हिंसून येता एका स्टेटाचो एकलो हिंसून. पूण ह्या भुरग्याक उरल्या ते एग्जाम ताका बरोवंक आनी मुखार एज बार आसा जाल्यार उरले आसा जायते त्या एग्जामान ताणें वचें. त्या खातीर आमी ताचे खातीर कंटिन्युअसली विप्रे आमी मागोनूच आसूंक जाय. त्या देखून तांची गरज जाली ताचे उपरांत आमी मागोना. तुम्ही पळयतात थोड्यांची कॅन्सर पिडा गूण जाल्या आनी तांणी म्हज्या कडेन येवन सांगिल्लें आसा आमच्या पाद्रपिये कडेन मागना तांची पिडा गूण जाली फादर आनी तांणी त्या पाद्रपियेच्या फेस्ता दिसा तांची काणीक दिल्ली आसा. थोड्यान सांगिल्लें आसा हांवें पुलां दितालीं फादर थोड्यान सांगिल्लें आसा हांवें जेवणाक कंट्रिब्युशन करतालें. हें सगळें करता आसतना हांवें तांकां म्हणलें निरंतर तुमी मागोवंक जाय. आनी म्हज्या आराधनान तुमी पळयलें जाल्यार तांचें नांव हांव केदाळ्या काण मागता. गूण जाल्ले क्षण म्हजें काम ती सोना तांची भलायकी आनीक बऱ्या तरान आसूंक ताणें बऱ्या तरान जियोंक ताच्या घरांत बरो संतोश आमच्या ते पिडा येता आसतना ताच्या घरच्यांनी कितले इजा भोगल्ली जावन आसा मोगाचें न्हू. एका मनशा पिडा म्हणटाना त्या सगळ्या कुटुंबाक ती अफेक्ट जाता. आनी अशें आसता आमी पुरपुरच्या बदलाक बरेंपण पळोवंक आमी अत्रेगून राखोवंक जाय. एक निदर्शन तुमच्या मुखार दवरता एक या दोन. एक दीस हांव एका मनशा पळोवंक गेल्लो तो आमकां पयसलो संबंद थंय गेल्ले क्षण तो पात्र बायलो म्हणा लागले आनी तो उठोन बसोवंक प्रयत्न केलो. हांवें म्हणलें उठोन बसनाका न्हीद देर इज नो प्रॉब्लम.
आनी हांव तेजे खातीर उलयला चेडे आनी अशें मागता म्हळ्यार तकले हात धरून मागलो. तकले हात धरून मागिल्लो उपरांत तो म्हणा लागलो म्हाका कित्याक असली गत आयली म्हणून कळीत ना फादर. म्हळ्यार काय जालें? तो म्हाका म्हणा लागलो, तो पयसल्यान बाप्पू लेखता, बाबा काय जालें? तो म्हणा लागलो हांव पयल्या फावटी 9 वर्सांनी एक दीस हॉस्पिटलाक एडमीट जालो. पयले फावटी 9 वर्सांनी वो एक फावटी एडमीट जालो म्हणटा म्हाका अशें कित्याक देवान केलें म्हण म्हाका कळीत ना. आतां सांगलें बापो 9 वर्सांनी एक दीस एक फावटी तूं एडमीट जालाय. थोडी ते ल्हान प्रायाची कितले इजा बगून आसात. म्हाका कळीत आसा एक 39 year old एक स्त्री आपल्या दोगा भुरग्यांची आवय दीस आनी रात म्हणल्यार बरें ताका तुजो घोव हॉस्पिटला आपोवन व्हरता, पाप धांवता, जायती मिनत करता. ताणें हॉस्पिटलान करचिल्ले दीस म्हाका दिसता लागभाग 6 म्हयने. म्हणल्यार तूं एक दिसांत इतल्या देवाक आर्गां दिवंक जाय तुवें. देवा म्हाका इतली बरी भलायकी कसली भलायकी की फादर ते एक दीस म्हाका विसरोंक जायना म्हणलो. हाका उरले दीस पडोन वचोनात. देवान इतलें बरें केल्लें हाका पडोन वचोना. ओ म्हणटा तो एक दीस कित्याक देवान म्हाका अशें केलें. जायते जाणां आमी अशें म्हणटा दिल्ली भलायकी हांव कितें म्हणचें आसा देवान बरी भलायकी दिल्या. कित्याक देवाक लागीं सरोन देवाचें काम करता आसतना देवान म्हाका सण घालोना. म्हजी इटींग सिस्टम पळयत जाल्यार हांवें म्हळें आसा केदाळाय म्हजी भलायकी कितली बिगड्याची आसली पूण देव म्हाका आदार दिता, देव सकत दिता. कित्याक देवा वयर पातयेवन कोण तो ताची सेवा करता ताका देव म्हजी अखंड पातयेनी ते म्हणून निग्लेट करचें म्हण हांव तुमकां सांगना, निग्लेट करचें म्हण सांगना. पूण देवा सांगता आमी आसोन देवाची सेवा करतना देव आमकां त्या प्रमाणे नेटयता, त्या प्रमाणे तो राखता आनी त्या वेळार तें वसोंक देवूच तुज्या मोतींत तें घालता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आर्गां जेजू, होगळाप जेजू. वापरबाय तरान जायते आमकां तुवें सांबाळ्ळाय, बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय. ह्या खातीर तुका आमी आभार मानता. तुज्यो वाटो आमकां तो उक्त करून दवरताय. आनी एक मनीस अमेरिकान आसलो. हो अमेरिकेचो मनीस कितें कर लागलो एक दीस ताका बरी भलायकी ताका दिल्ली, बरें उठळ चेडो आसली, ग्रेसगाय आसली, बरो सगळ्यांक बरोपणान तो लेखतालो आनी वेरी मनशापणांत आसलो. अशें आसता एक फावटी ताका एक हृदयात एक दूख भरली आनी तो चिंती लागलो कितें जाता काय. प्राय जाली 80 ताची प्राय. आनी तो एक अमेरिकेच्या फामाद हॉस्पिटलाक गेलो. फामाद हॉस्पिटलाक गेल्या जाल्यार ताणें ताका चॅक केलें आनी तो म्हणून कांय दिसोन येना पूण ती दूख आयिल्लें देखून तुका आमी एक दीस हॉस्पिटलान दवरता. बरें स्पेशल वॉर्डान तो आसलो आनी थंय जावन ताका ते म्हणा लागले तुका पुरो टेस्ट करचे खातीर एक दिसाक आमी तुका ICU घालता. रेस्पिरेटरी सिस्टम ताका दवर न्हू कृतक उशिराट म्हणटा आमी थंय तुका दितलो. ओके, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम ताका घालें आनी एक 24 hours ऑब्जर्वेशनान दवरलें ताका. 24 hours ऑब्जर्वेशन दवरतना रिपोर्ट आयलो एवरीथींग इज नॉर्मल आनी ते म्हणा लागले आनी तुवें हांगा रावची गरज ना, तुका वार्डाक शिफ्ट करता. वार्डा जावन मागीर बिल्लींग आनी पुरो जाल्लें तुका आमी हाडून दितले, मागीर तुवें वेचें. संतोशान देवाक आर्गां दी लागलो. देवाचो उपकार पड लागलो आनी म्हणा लागलो देवा कितलो बरो देव तूं, कितलो बरो उन्नतीचो देव तूं. अशें आसता देवाच्या वरते आदारान कितें कर लागलो. ताका स्पेशल वॉर्डाक शिफ्ट केलें, वेंटिलेटरान भायर हाडलें, ICUंतल्यान भायर हाडलें आनी ताका शिफ्ट केलें. ह्या वेंटिलेटरार तो 24 hours आसलो आनी इल्ल्या वेळांत एक नर्स सगळें फायल काडून आयली. ताका एक बिल ऑफर केलें आनी ती म्हणा लागली हें तुज्या 24 hours थंय तो वेंटिलेटर आसतना तुका ते वयल्या आर्टिफिशियल ऑक्सिजन दिल्लें पळय ताचें बिल. ताणें पळयलें, वाचून पळय लागलो 24 hours ऑक्सिजना खातीर $3,500. कितें हॉस्पिटल तशें बारीक तें फामाद हॉस्पिटल. आनी अशें आसता हें बिल पळय लागलो, परत पळय लागलो आनी तो रडोंक सुरू जालो. तेजी दुकां त्या बिल्लान पडोंक सुरू जालीं आनी नर्सा भिरमत दिसली. ती म्हणा रडा नाका म्हज्या अंतू हांव तुका कितें म्हणे कन्सेशन करूंक पळयता. हांव धाकट्यारा सांगता $100 उणें करूं. आनी ती चलतेच रावली. तिका भिरमत दिसली दिसता
आनी अशें आसता ती गेल्ले उपरांत वचून हेड डॉक्टरा सांगलाली कोणाचें ताका टेस्टांनी केल्लें ताका म्हणा लागलें आडे तो मनीस दुबळो म्हण दिसता तो रडोन आसा बिल्ल पळयलें तर गळगळ्यार रडला तो ताची दुकां सगळीं त्या अंतू देंवल्यांत दुकां सगळीं देंवल्यांत आनी त्या पेपरा पुरो पडल्यात त्या बिल्लार पडल्यात तो म्हणूंक लागलो जायत तूं वचून ताका सांग आनी एक 500 म्हळ्यार 400 100 आनी ती म्हणा लागली हांवें $100 उणें करता म्हणून सांगलां ताका ना ओटूक सांगता म्हळ्यार 500 करया 3000 तो बरोवन दी $500 उणें ती म्हणा लागली म्हज्यान तें सांगूंक जायना कित्याक म्हाका कितें सांगचें म्हण कळीत जावना ताका त्या दुकान हांव तुज्या लागीं धांवून आयला तूं ये आनी धाकट्याक तिणें आपयलें धाकट्यार उठलो आनी गेलो त्या पेशंटा लागीं वचून रावलो आनी त्या पेशंटा लागीं वचून रावतना तो आनीक गळगळ रडटा हुस्कर रडटा धाकट्याराक जायती बिरमत दिसता धाकट्यार म्हणलो आळे बाबा $500 उणें हांव करता तितलेंच करूंक जाय तितलें करूंक ना आमी करिना पूण तुजें दूख म्हाका पळोवंक जायना त्या देखून नर्स म्हणा लागली तूं जायतो रडो नासलो त्या देखून $500 आमी उणें करता आनी अशें आसतना तो म्हणा लागलो धाकट्यार ताचे कितें उणें करूंक आमकां जावचें ना कित्याक हॉस्पिटलाचे रूल आसा अशें आसता वो गळगळ रडचें पळोवन तो म्हणा लागलो पळया कितेंय करूंक जाता जाल्यार हेड आसा ताचे कडेन सांगयेत ताचे कडेन उलोवन हांव पळयता आनी तुका सांगतालो हांव तूं डिस्चार्ज जावच्या पयलीं हांव तुका सांगतालो त्या वेळार ओ मानेस्त ताका म्हणा लागलो धाकटेरा तुका देव बरें करूं तुजें बरेंपण $500 तुवें म्हाका उणें करून चिंतलें पूण हांव हें बिल्ल पळोवन रडना म्हाका हाचे की 10 वांट्यांनी सट ती बिल्ल दिवची छाती आसा हांव ग्रेस मनीस म्हजे कडेन मस्त पयशे आहात म्हाका कांयच उणें ना असली कितली बिल्ल आयल्यार पे करची कॅपॅसिटी देवान म्हाका दिल्या तर तो म्हणलो तूं कित्याक रडताय तर तो म्हणा लागलो धाकटे बाबा 24 hours वेंटिलेटरार घालन तुजें आर्टिफिशियल ऑक्सिजन म्हजे थंय तुवें रिगेवन हांव जिवांत आसच्या बरें पळयल्ल्याक $3,500 तुजें बील 24 hours म्हळ्यार एक दीस मात्र डॉक्टर तर 80 yearsंत कितले आवर्स आयले डॉक्टर त्या आवर्साचे 3,500 लेखार लेख देवान दवरन म्हाका बिल्ल धाडलें जाल्यार हांव तें पे करूंक शकतालो गी म्हणलें बे म्हजें तें भरलां त्या खातीर हांव रडटां तुज्या बिल्ला खातीर न्ही हें कांय न्ही हें चिल्लर पूण हांव रडटां एका वेळार देवान 80 वर्सांच्या बिल्ल म्हाका धाडलें जाल्यार तें म्हज्यान पे करूंक जायत गी धाकटे रब म्हणा लागलो भोव बरें चिंतप तुजें खंडीत जावन आमी सयत चिंतूंक नातिल्ले एकाक वो दिसाक 24 hoursak इतले $, जाता आसतना 80 वर्साचें बिल जालें जाल्यार तुवें खंय जावन भरचें तसली उठल तुज्या खंय जावन येताली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमी चिंतिना आमी वेता एक बाटली उदक येता ट्रेनार जाल्यार ₹15 दुसऱ्या जाल्यार थोडे फावटी ₹20 थोड्या पिकनीक स्पॉटान तुमी गेल्यार 25 या 30 अशें आमी दिवन काणयता एक बाटली उदक पळया एका बाटली उदक तितलें आमी पे करता पूण आमी घरांत जावं दी खंय गेल्ल्या कडेन जावं दी कितलें उदक उपयोग करता पे करता गी ह्या वर्सा 10 दीस पावस बेगीनच आयलो बरो पावस आयलो खंयची सुकी धाड आमकां पळोवंक मेळना कोणेय एक बांयत उदक ना फादर म्हणलें ह्या फावटी हांवें आयकोना आमची कृशी मेली आमची झाडां मेलीं आमची पोपळांची झाडां गेलीं आनी जायते लॉस जालें म्हणल्यार हांवें कोणेय ह्या फावटी पावस येनासतना जालें म्हणल्यार हांवें कोणें आयकोना पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पावस 10 दीस बरो आयलो भूंय सगळी भरली आनी कितलेशा वर्सां उपरांत अशें जालें म्हूण लोकांक कळीत आसा तशें जाल्यार लोक पुरपुरता कितें म्हणटा कित्याक 10 दीस जावन कीर काडटोन पावस येता कित्याक असलो पावस येता कित्याक देवाक कळीत ना गी तुका तशें केल्यार जायना तशें केल्यार जायना समाधान नातल्या मनशाची जिवान तेंच पळया तुमी वचा एका हॉटलाक वचा एका हॉटलाक वचून तुमी एक जेवण काडलें जाल्यार सादें सिदें जेवण काडलें जाल्यार ₹50 म्हणटात हांव थोडे बोर्ड पळयता चड जावन आनी बरें जेवण काडलें जाल्यार
100 रुपये. आम्ही आमची दिवान मार्सी कोर कमिटी आम्ही पिकनिक वता आसतना आमची म्हणा फादर आमी 100 रुपयाचें जेवणाक या फादर तें बरी मासली मेळटा फादर भाजल्ली वय 100 रुपयाचें जेवण 100 रुपयाचें जेवण तुका एक वेळा पोट भरूंक पावलें. पूण कितलेशा वर्सां जावन देवान त्या सुकण्याक त्या मनजातीक त्या हांगासरल्या सगळ्या क्रिचर्स म्हळ्यार भुंयत आसल्या हर एकाक त्या रुखाक त्या झाडाक त्या तणाक हर एक लागीं जेवण दिलां न्ही. फ्री जेवण दिलां न्ही. तांणी कांय पे केलां गे. सकाळीं तुज्या घरला घेवन गिरबुजी म्हणा लागली म्हाका एक 5 रुपयाचे काळू दी म्हणा लागली. म्हाका एक कावळो येवन म्हणा म्हाका एक कुडको मांस दी 10 रुपया दिता म्हणा लागलो. ना ताका सगळें दिलां. कोणी बुकेन मरनातल्या बरी ताणें पळयलां. पळया म्हज्या भावान आनी भयणीनो देवा वयर होंदोन जियोवच्या हर एका मनशाक देव त्या प्रमाणे मुखार व्हरता आनी त्या प्रमाणे जियोवंक शिकयता. कोणेय तांणी कांय पयशे दिवन तांणी केल्ले ना. आज आमी मनशां सैमाची बारीच उंचायची म्हूण आमी चिंता पूण आमकां त्या देवा वयर होंदोन जियोवंक बारीच कश्ट जाता. दुबळ्यांतले दुबळे कुटुंबां येता आसतना देव ताका खंय जावन आदार दिता म्हूण कळीत ना. आमच्या त्रेतेर मंदिराक एकली आयिल्ली तिचो घोव एक्सिडेंटान ताची फाटीचो कोणो मोडल्लो आनी ती म्हाका म्हणा लागली फादर 8 म्हयने जावन म्हजो घोव वळवळटा ते इल्लें आतां सारको जाला तुमी मागाचे खंय ताचे लागीं. आनी हांव सांगलें खंय आसा तो भायर रिक्षार उठोन गेलो ताका पळयता म्हाका जायत बिरमत दिसली. मागलें ताचे थंय भावार्थ तो म्हणा लागलो फादराबानी एक पटी म्हाका मागल्यार पुरो म्हज्या हातार म्हज्या तकलेर एक पटी ताचो हात धरल्यार पुरो ताका आपण हाड. आनी ती आयली म्हाका कांय वळख नासली तिची. पयलीं हांवें तिचें सिच्युएशन येयलें जस्टीस विचारलें आनी त्या ती म्हणा लागली म्हाका म्हजी परिस्थिती मस्त गंभीर जावन आसा. इता तर म्हज्या एका दादल्याक हांव काजार जालीं ताका हांव क्रिस्तांव केलो ताच्या भुरग्यांक आमच्या दोगा भुरग्यांक क्रिस्तांव हांवें केलें. ह्या खातीर कोणूच त्या सायडीची म्हाका कांय हेल्प करिनात. ह्या मनशाक अशें जाता आसतना सयत तांणी कांयच केल्लें ना. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी जायतो आदार दिलो फादर. आज म्हाका जायते कश्ट म्हजे भावन आनी भयणीन त्याच वेळा म्हज्या मती गेले जायते ओपनिंग जायते एवेन्यूज. तिका त्या वेळा हांवें म्हळें भय हांगा अशें कर हांगा तांकां फोन कर आनी सांग म्हजें नांव तुका सर्तीक जाय ह्या जाग्यार वच थंय एका फादराबा सांग फादराबान सांग आमच्या ऑफिसाक एक अर्जी घाल. जायते एवेन्यूज तिका ओपन करून दिले. आमच्या कापुजीन मान्ना आसलें ताका तूं वचून अप्रोच कर आनी ती दितालीं तुका. आनी ताचे उपरांत हांवें तिका सांगलें भुरग्यांच्या शिकपाक म्हणा लागली ती फाटल्या दिसांनी. इमिडिएटली हांव रेतेरी गेल्ल्या गाड्या म्हाका एकली येवन म्हणा फादर कोणी तशें कॅन्सर पेशंट आनी भुरग्यांचे शिकपाक कांय जाय जाल्यार तुमी म्हाका सांगा तुमी रेफर करा आनी आमी दितले. काल दनपाराच्या वेळार ती चली म्हाका फोन कर म्हणा लागली फादर वळखल्यात तुमी ना सांगलें नांव सांगलें तिणें म्हाका पयलें कळोन मागीर तिणें तेजें घोवाचें नांव सांगता मागीर इमिडिएटली कळ्ळें तीच म्हणून. आनी ती म्हणा देव बरें करूं फादर म्हज्या पुताचें फीज भरच्याक हांवें तांकां फोन केल्लें तुमी दिल्ल्या नंबराक तांणी म्हाका पयशे गेल्यात म्हज्या पुताचें फीज भरलां फादर. देव कशें वाटो उक्त करता. वाटो उक्त करून तो तुका मुखार व्हरता आसतना त्या जाग्यार तशें जावच्या. आनी एक दीस येतालो तेच भयण आनी तेचो न्हवरो मेळोन तांचें जिवन बऱ्या तरान जियेत आसतना तांणी चिंतूंक आसा आमकां इतलें कुमोग केलें आसतना आमी कोण गरजेवंत आसा तांकां आमी कुमोग करचें तें मात्र आमी विसरोंक नजो. आमच्या समाजान जायते जाणां कुमोग काणून चिंता आसा शिवाय कुमोग पाटी खर्ची उणी आसात. कित्याक म्हळ्यार आंगालाप अभिलाश म्हणटात अति आसे म्हणटात. आंगालाप आसूं नजो मोगाचें देव दिता. तुमकां हांव सांगता ह्या जाग जावन म्हाका देव वयर व्हरता फातेणी आनी देव दिता म्हणल्यार म्हाका बरें कळीत आसा. तुज्या गरजांक तो पावता तुजे वाटो तो उक्त करता. तुजे प्लॅन न्ही ताचे प्लॅन महायोजन त्या प्रमाणे तो ते चलयता त्या प्रमाणे तो चलयता. भियोवची कांयच गरज ना. तुवें आनी हांवें आमचे फकत बे जावन उरतालें शिवाय देव वयर होंदोन जी. आनी ती उपरांत म्हणा लागली देव बरें करूं फादर कांय भियेनाका बाय तुका खली गरज पडल्यार म्हाका कॉल कर आनी हांव खंयच्या जाग्यार आतां हांव DRC पडटाक फाटीं वता थंय हांव सयत तुका हांव अरेंजमेंट करतलो. कित्याक म्हाका कळीत आसा आमच्या जिवनांत
आमी हेरांक केल्लें बरेंपण देवाचें बरेंपण आमी करचें. देवानाक येवन डायरेक्ट करूंक जायनातलें बरेंपण आमी करूंक आसा मोगाचें न्हू. आनी म्हाका तें बरेंपण मेळ्ळें हेरान जावन डायरेक्ट येवन सांगची बारीच उणी फादर कितेंय गरज आसा जाल्यार सांगात हांगा, तांचें नांव सजेस्ट करा आनी हांवें म्हज्या जिवनांत केदाळी ती येतात म्हूण तांकां फोन केल्लें ना. म्हजी एक सिस्टम आसा, कित्याक हांव लोकांच्या सेवेक पावता आसतना म्हजें नांव तांणी थंय सांगल्यार तीं तांच्या सेवेक पावतात. फाटल्या दिसा पयस जावन एक कपल आयिल्लें, तांच्या सांगात आनी 2 जाणां येयल्लीं पयशेला कारबार जावन तीं रेतीर गेले उपरांत म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणा लागलीं फादर अशें प्रॉब्लेम आसा, भुरगीं जायनात म्हणून सांगलां. आनी कालेंच हें सांगलां. म्हजी एक धाकटेर नासली ती बारीच केदाळा हांवें धाडल्या, तिणें ना म्हणलें ना. आनी तिचें उलोवणें तिचें अप्रोच बारी बरें आसलें, म्हाका बारीक लायक जातालें. त्या खातीर हांवें तांकां सांगलें असलेच धाकटेर नासता तुमी वसा. पूण ते पयसले जावन आयिल्ले देखून तांकां जागो आनी कांय कळीत नासलें. हांवें म्हणलें जागो असो असो आसा, पूण ती आसा घेना गे म्हणून म्हाका कळीत ना म्हणल्यार हांवें एक कॉल केलो तिका आनी हांवें इमिडिएटली सांगलें डॉक्टर अशें आसा ते येवन आयिल्ले आनी ते म्हज्या रेतीर हांगा आनी तांकां हांव धाडून गी. धाकटेर म्हणल्यार इमिडिएटली फादर तिचें नांव विचारलें त्या चेडो भुरग्याचें, तिणें तें नोट केलें आनी ती म्हाका म्हणा लागली फादर आतांच येवं दी, हांव येतां, हांव घरा जावन सुट्टां. पळया मोगाच्या. आनी ती गेल्ले उपरांत तांकां ते वाट मेळोन मागीर तांणी पळोवन सोदून काडली आनी ती म्हणून आमी गेल्ले क्षण आमकां भितर आपयलें. तिणें बरें करून ट्रीट केलें, बरें करून उलयलें आनी कितें सगळें सांगलें फादर. ते रिपोर्ट्स कशे आसा ते सगळें तिणें सांगलें. मोबायलार ते जाता म्हणा लागली फादर. पळया मोगाचें न्हू. त्या खातीर हांवें म्हणचें आमी तांकां सांगाचें म्हण कांय गरज ना. हें एक इन्स्टिट्यूचे लागीं हांव सुमार जाणां धाडटां. सुमार म्हाका कितेंय हेल्प जाता तशें जायत्या जाणां कडेन हांव धाडटा आसतना कोण ना की हांवें फोन करून सांगो ना हो मनीस येता तो मनीस येता तांकां सांगचें फादर इच्छेन धाडला म्हूण सांग, फादर इच्छेन सांगला म्हूण सांग. कित्याक गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमी निस्वार्थ सेवा दिता आसतना देवाच्या आदारान ते बरें करतात. तेच प्रमाणे आमकां देवान कितल्यो वाटो दिल्यात, कितल्यो वाटो ओपन केल्यात, कितल्यो वाटो दाखयल्यात. ते भुरग्याचे कश्ट पळयत आसतना म्हाका न्ही जाकी बिरमो दिसली. हांवें म्हळें कशें दीस काडटा गाय, पूण देवान सांबाळना. ते म्हणटा 8 months देवान म्हाका बरें करून सांबाळना फादर. आतां ते काल म्हणा लागले फादर म्हाका लेखंत आसली कितें आतां म्हज्या भुरग्यांचो ताकाय म्हाका मेळ्ळें फादर. पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी देवाचेर उदार जाता आसतना, देवाचें नांव वखणता आसतना, देवाक आर्गां दिता आसतना, देवाचो उपकार बावडटा आसतना देव आमकां त्या प्रमाणे दिता. भरपूर नाकात मोगाच्या. पळया सिंपल एग्जाम्पल लास्टाचें दिता. सायकल आहलें पयलें पंचर जातालें, वचून आमी 2-3 रुपयाक पंचर घालताले. आतां पंचर सायकल ना, आतां आमची स्कूटर, आमची बायकां, आमची कारां. खालच्या दिसा घडलें एक घडीत सांगता तुमकां. म्हणजे एका विलांत इल्ले टायर उणें आसले आनी हांवें म्हळें पंचर जाला दिसता. पळया म्हण येयलो, मुखार गेलो, पाटी आयलो. म्हणजे दोगी इश्टात ते उद्यार लागीं, प्रवीण आनी तसो फ्रेंड. ते दोगी जाणां ते आसात म्हणटा म्हाका बारीक कॉन्फिडंस. हांव गेलो इमिडिएटली, तो म्हाका फादर खाल जालें. हांव म्हणलें वारें उणें दिसता काय म्हणून जाला कोण म्हणटा. आनी टायर काण पळय ताचेर किळो आसा आनी तो म्हणल्यार किळो आसलो फादर, त्या देखून वारें उणें. म्हाका एक कळ्ळें बाबा इल्लें हांवें चिंतलें तशें. मागीर ताणें परत सारकें गेलें त्या कामाच्यान ताच्या आनी कितलें बील म्हळ्यार 150 रुपया म्हणला. हांवें दिलें 150 रुपया ताचें काम देत आनी दिलें केलां. पूण येताना म्हजें रिफ्लेक्शन देवा एक आतां तुमकां कोत्ता मारुतीक जाल्यार 35 वारें, 33-35 एक 33-35 वारें घाल्ल्याक आनी चुरते कालेंगे पत्त्या घाल्ल्याक 150 रुपया ताणें काडलो. तशें पळयत आसतना आमी फुकटाक कितलें वारें खाता न्ही गे. ल्हान जल्म जाल्यार हांव गर्भांत आसले जावन येतळ म्हणून सर हांव तें वारें खाता आनी तसलें एक इल्ले वाऱ्याक बिल्ल घाल्लें जाल्यार खंय आसलें. ही बरें आमी चिंतिना न्ही गे. कित्याक गे म्हळ्यार आमकां संवयर पडला मोगाचें न्हू. देवाक आर्गां दी जाय. जावं पुरो थोडे फावटी आमकां पिडा येता, जावं बरो कश्ट येतात, भियेनाकात. जावं बरो थोडे आमचे मोगाचें मरण पावतात, भियेनाकात. कित्याक म्हळ्यार देवाचें योजन तुका आनी म्हाका वर्त्या तरान ताणें रचून दवरलां. आनी त्या योजनांत आमकां तो भागीदार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. इतलेंच जेजूचे वर्ते उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार खंत करिनाकात. फाल्यांचे जितून खंत करून तुजे विराराय करिनाका. केदळ आमी एका मनशावर संतुश्ट ना, ते दळ आमी ताचे विशयांत भरपूर अंसूर करता. म्हज्या मतीन हांव केदाळ म्हणजे सगळीं म्हजी भुरगीं
सगळी म्हजी भुरगीं पोरेकली कंप्लेंट करपाक लागली आनी म्हणा लागली फादर तुमी म्हज्या कडेन चड उलोवना तेरा कडेन बरें उलयतात. त्या वेळा तिका हांवें सांगिल्लीं उतरां तुमकां सांगता. हांवें तिका म्हळें बाये तूं आयलें म्हज्या लागीं हे पटी सांगिल्लें तुमकां मेळोंक येता म्हण मागीर येवना कित्याक म्हळें एक कारण तिणें दिलें ओके जालें तें कारण दुसरें. हांव म्हळें तुजे प्रॉब्लेम काय सांगलां ना फादर. थोड्या कडेन तुमी बारीक खुशालायन बऱ्या तरेन उलय तुका तांचे प्रॉब्लेम गोत्ता साय ना फादर म्हाका गोत्ता. आय एड्रेस युअर प्रॉब्लेम्स. हांव तुका एड्रेस करिना. तुका एड्रेस केलें जाल्यार हांव तुज्या फाटल्यान येतालो. हांव तुजे प्रॉब्लेम एड्रेस केलें जाल्यार देवा लागीं वतालो. देवा लागीं म्हणटालो पळय देवा ताचे प्रॉब्लेम पळय देवा हे सारकें कर दी देवा. हे आमचें चिंतप आमी बऱ्या तरान समजून घेवंक जाय. त्या खातीर ती म्हणूंक लागली वय फादर थोडे तीर सरळ म्हणजे कडेन तुमी बरेंच खुशालायन उलयताले म्हाका तांचे प्रॉब्लेम जाता आसा. तें प्रॉब्लेमान ती कितलें कश्ट जाता म्हाका कळीत आसा. तांकां आदार दिवच्या तांकां थोडें समजून दिवच्या ते खुशालायन हांव हांव मस्त खुशालायन उलयता तांचे कडेन. तशें म्हणटा ती म्हणा लागली सॉरी फादर म्हाका कळीत नासलें. आतां तुजें प्रॉब्लेम म्हाका कळीत जाल्यार नेक्स्ट टायम तूं मेळशी जाल्यार तुजे प्रॉब्लेम हांव एड्रेस करता आनी त्या प्रमाणे त्या प्रॉब्लेमा कडेन उलयता हांव तुजे कडेन न्ही जेजू कडेन. हांवें ते प्रॉब्लेम व्हरचे तुका व्हरचें न्ही. हांवें तुजी पिडा हांवें जेजू लागीं व्हरची. म्हजे भावान आनी भयणीनो थोडे आमी थोडे स्वार्थी जाल्ले देखून आमी कितें करता आमी तांचो फायदो उठोवंक पळयता. कोणाचो फायदो उठनाकात कोणाकी यूज करूंक वचनाकात. बऱ्या तरान तांचे कितें समस्या आसात ते आमी जेजू लागीं व्हरया. जेजू ते सगळें सारकें करता. आनी अशें करता आसतना आमी उदार मनाचें जायचंय. उदार मनाचें जावच्याक एक आसा आनी देवाक असाध्य म्हळ्यार कांय ना. कितें तुका जाय ताका कळीत आसा. तुजी गरज ताका कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. सरस्वर आमच्या मंगळा देवा कितले समस्या ह्या भुरग्यांक आसल्यार ते भुरगे सगळे समस्यो ते परिहार कर सोम्या. तांच्या पिडेक जाय जाल्यार वखद तूं दी सोम्या. जायतीं जाणां आसात सोम्या अजुनूय ती कश्ट जाता. जायतीं जाणां फोन करून सांगतात म्हाका बरी भलायकी जाय जाय म्हजे समस्या परिहार जाय म्हाका एक काम जाय जाय म्हाका सैरीक जाय जाय. सगळें तुका कळीत आसा सोम्या. तुज्या लागीं दिता हें सगळें. ती जाणां तुका कळीत आसा. हांव तुजे समस्या मात तुज्या मुखार दवरता सोम्या आनी तांकां सक्कट जाय जाल्यार बरेंपण दी. वर्त्या तरान शुभ संदेश प्रसार करून दिव्यवाणी लायव्ह चॅनल अपुरबाय तरान तांची सेवा करता आसा. तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. आमकां सण गेल्लो आनी विनोद गांगुळी तुजी सांगता आसा जे वर्त्या बेसांव आनी तूं ताज्या कुटुंबा कडेन ताज्या भुरग्यांक ताज्या पत्नीक जायतें बरेंपण धाडटलो. त्या प्रमाणे तूं हर एक लागीं बरेंपण दिताय आनी हें बरेंपण आमकां सर्वांक दिवन आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.